Esther 1. Ahasuerus आणि वाश्ती. Ahasuerusaचें व्हड जेवण. Chapter 1. Ahasuerus राजाच्या काळार अशें घडलें. ताचें सोमराज्य इंडियेक थावन इथिओपियेक पर्यंत पावतालें आनी ताका 127 प्रांत आसले. त्या दिसांनी ahasuerus राजा सुजाच्या कोटांत आपले राजकी सोदरेर आसलो. आपले राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा आपल्या राजमहालांत ताणें आपल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी मंत्र्यांक, पेर्सियेच्या आनी मेदी ह्या फौजेच्या सेनापतींक, उंच कुलयेच्या मनशांक आनी राजपालांक एक व्हड जेवण दिलें. एपरी आपल्या साम्राज्याची गिरेस्तकाय आनी परजोड आनी आपले व्हडविकेचो दबाजो आनी वैभव दखल केली आनी हो दबाजो जायतो काळ तोगलो. 180 दीस. हो काळ सोमतोच सुजा कोटांत रावतल्या सर्वय लोकांक, व्हडांक आनी ल्हानांक, राजमहालाच्या बागेचे आंगणांत राजान 7 दीस व्हडलें जेवण दिलें. धवे आनी जांबले पड्डे भोव मोलादीक भांगाराच्या दोरयांक लावन ते रुप्याच्या मुदयांक बांदलोले आनी ह्यो पाशाणाच्या खांब्यांचेर उमखळटाले आनी पर्फिरीचे, पाशाणाचे आनी रंगबिरंगी फातरांचे जमनीर भांगाराचे आनी रुप्याचे सोफा घाल्ले आसले. राजाच्या उदारपणाक लागून पिवचे खातीर उपोट सोरो आनी वेगवेगळ्या आकाराची भांगाराची पात्रां आसलीं. राजाचे हुकुमे प्रमाणे पिवंकूच जाय म्हूण कायदो नासलो आनी राजान आपल्या घराच्या अधिकाऱ्यांक एका पावण्याक ताचे खुशे प्रमाणे वागोवंक सांगलोले. राणये वाश्तीचो okman. राणये वाश्तीन आपले पालयेन ahasuerus राजाच्या राजमहालांत बायलांक व्हडलें जेवण दिलें. 7व्या दिसा जेन्ना राजा पिवन बरोच मुरगोडटालो, मेहुमान भिजता, हार्बोना, बिकता, आबागता, जेथार आनी कारकास ह्या राजाची चाकरी करतल्या 7 खोज्यांक राणये वाश्तीक आपलो राणयेचो राजकी मुकूट घालून राजा फुडें हाडूंक फर्मायलें. सर्वय लोकांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक तिची सोबिताय पळोवंक मेळचे खातीर हें ताणें केलें कित्याक ती भोव सोबीत आसली. खोज्या वरवीं कळयलोल्या राजाच्या हुकुमाक राणये वाश्तीन पाळो दिलो ना. हाका लागून राजाचो राग पेटलो आनी चडत गेलो. तेन्ना राजान आपले संवये प्रमाणे कायद्यांची जाणकारी आसलोल्या मनशाची बूद घेतली. ते म्हणल्यार कारशेना, शेथार, आदमाथा, तार्शीश, मेरेज, मार्सेना आनी मेमुकान ह्या 7 पेर्सी आनी मेदियेकारी अधिकाऱ्यांक राजा मुखार वचूंक सत्य आसली आनी ते साम्राज्यांत श्रेश्ठ झुट्ट्यो चलयताले. तांकां आपोवन राजान म्हणलें, वाश्ती राणयेन ahasuerus खोज्या वरवीं कळयलोलो राजाचो हुकूम मांडून घेवंक ना. ह्या पासत नेमान प्रमाणे तिका कितें करचें? राजाचे आनी अधिकाऱ्यांचे हujir मेमुकानान जबाब दिलो. वाश्ती राणयेन okman केला न्हूच ahasuerus राजाक, पूण odhikariank आनी ahasuerus राजाच्या प्रांतांनी जियेतल्या सर्वय लोकांक. वाश्ती राणयेची चाल रोखडीच सर्वय बायलांक कळोन येतली आनी त्यो आपल्या पत्नीची तेच परी बेपर्वा करतल्यो. त्यो म्हणटल्यो ahasuerus Raza-nuch वाश्ती राणयेक आपले hujir आपयली आनी ती गेली ना. दीस सोमता मhonno-sôr पेर्सी आनी मेदी अधिकाऱ्यांच्यो बायलो राणयेचे वागणुकेची खबर आयकतल्यो
आनी राजाच्या अधिकाऱ्यां थंय आपुणूय तश्यो वागतल्यो. अशें सगळेच वाटेन बेपरवा आनी राग शिंपडटलो. राजाची खुशी जाल्यार राजान हो हुकूम भायर घालचो. वाश्ती राणी आनी केन्नाच ahasuerus राजा हुजीर दिश्टी पडूनय आनी हो हुकूम बदलूंक जायना तसो करून पेर्सी आनी मेदी लोकांच्या नेमांनी भितर घालचो आनी राणयेची वधवीक राजान दुसरे फावो तसले बायलेक दिवची. आनी हो राजाचो हुकूम आख्ख्या लांबरोन सम्राज्यांत परगटचो आनी सर्वय बायलो जावं त्यो व्हड वो ल्हान ह्या फुडें फावो तो मान आपल्या पोतींक दितल्यो. ही मेमुकानान दिलोली भूत राजाक आनी अधिकाऱ्यांक मानली आनी तिचे प्रमाणें राजान केलें. ताणें राजाच्या दर एका प्रांताक आपआपल्या अक्षरां आनी भाशे प्रमाणें चिटी धाडून दिल्यो आनी अशें दर एक पोती आपल्या घरा धनी म्हूण सिद्ध केलें. देवाचें उतर हें